भयणी आसा गुड वेलकम टू देम ऑल्सो. तशेंच इलेक्शनची गरमी एकदम वाडत आयिल्ली आसा. गोंयांत बरें थंड आसा पण इलेक्शनची गरमी तापल्या सारकी. आम आदमी पार्टीन 20 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या आणि जशें इलेक्शन प्रोग्रेस जाता लागीं लागीं येता तेन्ना तितलो वेग येता प्रचाराक. खरें म्हणल्यार आम आदमी पार्टी एकूच पक्ष आशिल्लो जो जनसंपर्क आशिल्लो, लोकांच्या कॉन्टॅक्टार आशिल्लो गेल्या वर्सभर. जावं ते कोविडच्या टायमार जो संकट लोकांचे आसलो, हायट ऑफ सेकंड वेव, फक्त आम आदमी पार्टीचे व्हॉलेंटियर आनी फुडारी लोकां फुडें वचून तांकां रेशन दिलें, ऑक्सिमिटर पावयले, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिले. आनी आतां आमी घरोघरी वचून प्रत्येक जो आमचो उमेदवार आसा, एसेंब्ली इन्चार्ज आसा, आपल्या विधानसभा क्षेत्रांत वचून लोकां कडेन संपर्क करता. जशें अरविंद केजरीवालजीन सांगलें आमच्या सगळ्या व्हॉलेंटियरांक एड्रेस करून आयतारा की लोकांच्यो समस्या जाणून घेवप इम्पॉर्टंट आसा, लोकां कडेन संपर्क सादप तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी एक पर्याय आम आदमी पार्टी कसो दितलो ते लोकांक आमी पावयता. ज्यो आम आदमी पार्टीन गॅरंटी दिल्या, 6 गॅरंटी दिल्या, त्या लोकां पर्यंत पावयता आनी बरो आमकां प्रतिसाद मेळटा. मुद्दाम म्हाका गोंयच्या लोकांक सांगपा जाय की जे पर्याय आसा आमच्या फुडें येता 2022 इलेक्शनान आतां फुडल्या 5 वर्सां खातीर एक प्रमुख्यान 4 पर्याय आसा. एक म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी, ती जावन आसा खरी म्हणल्यार भ्रश्टाचार जनता पार्टी. जाणें सुरवात केली पार्टी विथ नो डिफरन्स. आपूण काँग्रेसी पेक्षा वेगळे आसा म्हणून सांगताले. आतां काँग्रेस आनी बीजेपी हांचे भितर खरो म्हणल्यार फरक कळना. सकाळी एकटो काँग्रेसीन आसता, सांजे वेळार बीजेपीन पावता, मागीर परत तो केन्ना जाय जाल्यार परत काँग्रेसीन चल्लो. तेन्ना भारतीय जनता पार्टी जी भ्रश्टाचार जनता पार्टी आसा, फक्त स्कॅम्स आनी स्कॅन्डल्सान तितले पुरती आसा. कसलेच 5 कामां तांकां वेवस्थीत सांगपाक येना. फक्त जॉब स्कॅन्डल, कोविडच्या टायमार स्कॅन्डल्स, अशे तरेतरेचे स्कॅम्स ताणें केल्ले आसा. दुसरो पर्याय लोकां फुडें आसा तो काँग्रेस पार्टी. काँग्रेस म्हणल्यार खरें लोकांचो विश्वासघात करपी पार्टी आसा आनी तांणी प्रत्येक वेळार करून दाखयल्लें आसा. आनी तांचे स्वताचे लिडर सांगता की बीजेपी कॅन बाय अ काँग्रेस लिडर. हांगा जेन्ना सभा म्हापशा सभा जाल्ली तांचोच एक नेता सांगतालो की बीजेपी हॅज गॉट द मनी टू बाय अ काँग्रेस लिडर. हाजेर कळून येता की काँग्रेसची जी पार्टी उरल्यार फक्त लोकांचो विश्वासघात करपाक. तिसरो पर्याय जो हालींच घडला तो म्हणल्यार TMC आनी MGP. म्हाका मुद्दाम गोंयकारांक सगळ्यांक सांगपाक जाय, हे पर्यायाक वोट करप म्हणल्यार खरें वोट तो वेस्ट करप. कित्याक काय म्हणल्यार तांचें कसलेंच अस्तित्व ना गोंयांत. हालींच पार्टी जाल्या आनी जे सुरवातीक त्या पार्टीन जॉयन जाल्ले ते तांच्या बरोबर ना, ते सोडल्या पार्टी आतां 3 म्हयन्या भितर. आनी चवथो विकल्प जो आसा तो म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी कडेन एक गव्हर्नन्स मॉडल आसा आम आदमी खातीर. एक प्लॅन आसा, एक विजन आसा गोंयकारां खातीर. आमी जे मॅनिफेस्टो दिला खरें म्हणल्यार ते गॅरंटीज दितल्याकूच की आमी दिल्ली आमचो सरकार आसा 6 वर्सान ही सगळी कामां करून दाखयल्लीं आसा. आमी मुद्दाम लायटीची आमी घोशणा केल्या 300 युनिट आमी प्रत्येक घराक फुकट दितले म्हणून. प्रत्येक घराक जॉब दितले आनी जॉब दिये पर्यंत 3000 तांकां दितले तरणाटे भुरगे आसा. तशेंच गृहाधार जो बीजेपी व्हडले सांगत आसा की गृहाधार आमी बायलांक पावयता, तो म्हणल्यार खरो म्हणल्यार टायमार केन्नाच पावना. सिलिंडर पावलो 1000 रुपयाचेर, गृहाधार थंयच आसा 1500 रुपयाचेर, तो बी वेळेर पडना. आमी गोंयच्या सगळीं बायल मनीस तांकां सांगूंक सोदता जांकां गृहाधार मेळटा तांकां आमी 2500 रुपया दितले. तशेंच 18 वर्सां वयर जी चलयां आसा तांकां 1000 रुपया हो आमी तांकां दिवंक सोदता. कित्याक हाज्या पयलीं बीजेपी सद्या फक्त लोकां कडल्यान टॅक्स गोळा करता. तो टॅक्स गोळा करतना आपली फक्त बॉल्सां तांच्यांनी भरल्या. आमकां हो टॅक्स गोळा जो करता लोकां कडल्यान ते सरकार, आमचे आम आदमीचे पार्टीचे सरकार, ते लोकांक परत टॅक्स दिवपा जाय. सो आमी फुकट अशें कांय दिवपाक ना. आमी लोकांक जो टॅक्स तुमी भरता ते आमी परत दिवपा जाय. लायट फुकट करतले आमी, उदकाचे फुकट आसतले, जॉब्स प्रत्येक घराक आनी जॉब दिये पर्यंत 3000. तशेंच दिल्ली जे आमचे जग प्रसिद्ध मोहल्ला क्लिनीक आसा थंय वखदां फुकट दिता, ते आमकां लोकां पर्यंत पावोवपा जाय. अशे 4 विकल्प गोंया फुडें आसा. गोंयचो भवितव्य फुडें आसा 5 वर्सांचो. तेन्ना म्हाका खात्री आसा गोंयांत ते 4 विकल्प जे आसा गोंयकार ठरयतले
की आम आदमी पक्ष हो एकच विकल्प आसा आनी एक आमकां प्रयत्न करपा दितले गोंया खातीर सेवा करपाचो तुमकां चान्स दितले. इतलीं वर्सां 60 वर्सां गोंयांत कसलीच व्हडली प्रगती पळोवना. अजुनूय जी तुमी मॅनिफेस्टो काडून पळयत काँग्रेसचो बीजेपीचो तो फक्त उलयता रस्त्यांचेर खंयची गटारां करपाची अशे बारीक बारीक मुद्द्यांचेर उलयता. लोकांचे मेन जे इश्यू आसता हेल्थाचेर दवाखाने उबे करप शिक्षण हाजेर ते उलयत ना. 60 वर्सांत गोंया जी कामां जावना तो आम आदमीचे 6 वर्सांत दिल्लीचो सरकार आसा ताणें ती कामां करून दाखयल्या. फाटींच हांवें चॅलेंज केल्ली मुखेलमंत्रीक तशें बीजेपी पार्टीक. आम आदमी पार्टीन जेन्ना 2020 इलेक्शन लढलें तेन्ना एकूच नारो केल्लो की काम केलें जाल्यार मत दिया, काम करूं ना जाल्यार मत दिवं नाका. म्हाका आज मुद्दम ह्या फोरमा वयल्यान बीजेपीक चॅलेंज करपाक जाय. तुमकां जर धाडस आसा, प्रमोद सावंताक जर धाडस आसा ताणें सांगचें काम जर केलें जाल्यार आमकां मत दी, काम करूं ना जाल्यार मत दिवं नाका. कित्याक बीजेपीचे कार्यकर्ते इतले बेजार जाल्ले आसा तांकां खबर आसा बीजेपीन कंप्लीट वाट लायल्या गोंयची. 2017 तांकां खरें सरकार घडोवपाचो तांकां हक्कच नाशिल्लो, विश्वासघात करून सरकार घडयला. तेन्ना तांकां खरें धाडस आसा ताणें लोकांक सांगचें काम केलें जाल्यार मत दिया, काम करूं ना मत दिवं नाका. आनी एक पुश्टी म्हणल्यार आनी एक खरें म्हणल्यार तुमी मिडिया हाऊस आसा एक टायम्स नाव सर्वेन काडला, हालींच आयला सर्वे तो. ताजेर मुद्दम तांचो वोट शेअर जो दाखयता बीजेपीक तो 29.5 दाखयता, आम आदमी पार्टीक 27.8. फक्त 2% डिफरन्स आसा आम आदमी पार्टी आनी बीजेपी भितर. काँग्रेस तर एकदम फाटी आसा. सो हो म्हाका पुश्टी लोकां फुडें मांडपा जाय की बीजेपीक फक्त टक्कर दिवपी आसा ती आम आदमी पार्टी. तेन्ना समजा कोण काँग्रेसीचेर वोट करपाक चित्ता आनी विचार करपाक जाय काँग्रेसचो वोट म्हणल्यार तुमचो वेस्ट जातलो. तो आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी आसा जी बीजेपीक फायट दिवंक शकता. काँग्रेस खंयच ना भितर आनी काँग्रेसीक वोट वचप म्हणल्यार बीजेपीक तो मागीर ट्रान्सफर जाता वोट. तेन्ना फुडले 5 वर्सां एकदम इम्पॉर्टंट आसा. नेक्स्ट जनरेशन प्लस सद्याची आमच्या गोंयाची वाट लागल्या ती खंय ना खंय बदलपाक स्थिती वयर काडपाक गोंया खातीर. तेन्ना गोंयकाराक सगळ्यांक मागता हो विकल्प तुमच्या फुडें जो आसा आम आदमी पार्टीचो ताका तुमी एक चान्स दिया गोंयच्या लोकांची सेवा करपाक. 60 वर्सांत जे गोंया घडूना ते आमकां 5 वर्सांत घडोवपाक जाय. दिल्ली आमचो सरकार आसा, आम आदमी पार्टीचो मॉडेल आसा जो 6 वर्सांत एकदम सक्सेसफुली काम केल्लें आसा तें आमी गोंया करून दाखयतले. हांव मागता अमित आनी फाल्बी कडेन 2 उतरां उलोवची. फुडल्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक 2022 विधानसभा निवडणूक डिक्लेअर जाल्ल्यो आसा. 5 वर्सां पयलीं 2017 स्थिती ऑलमोस्ट सिमिलर आशिल्ली. 2017च्या निवडणुकीन सुद्दां गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार नाका आशिल्लें, पुरो जाल्लें. त्या वेळा लोकां फुडें पर्याय आशिल्ले काँग्रेस पार्टी आनी आम आदमी पार्टी. 2017 गोंयकारांनी चिंतलें की आम आदमी पार्टी ही एक नवी पार्टी. आमकां तांचे कॅन्डिडेट बरे दिसले, मॅनिफेस्टो बरे दिसले, कॅम्पेन बरी दिसली. पूण ही नवी पार्टी तांकां दिल्लीनूय थोडो वेळ काम करुनी, गोंयानूय मातसो काम करुनी आमी ह्या वेळा काँग्रेस पार्टीक चान्स दिवया अशें गोंयकारांनी 2017 चिंतलें. तर गोंयकारांनी काँग्रेस पार्टीक सिंगल लार्जस्ट पार्टी केली. पूण फाटले 5 वर्सां सरकार कोणाचो घडलो? भारतीय जनता पार्टीचो. ह्या काँग्रेस पार्टीन गोंयकाराचो घात केलो. 2017 पयलीं म्हळ्यार सत्ता काडून बीजेपीच्या हातान दिली आनी फाटलीं 5 वर्सां आमी पळयल्या एक एक करून आपले आमदार ह्या बेकायदेशीर सरकाराक इललेजिटिमेट गव्हर्नमेंटाक स्ट्रॉंग करपाक काँग्रेस पार्टीन भारतीय जनता पार्टीक आपले आमदार विकत रावले. 2022च्या इलेक्शनान स्थिती सेम आसा. ह्या वेळा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कोणाक नाका. गोंयकारां फुडें पर्याय आसा काँग्रेस पार्टी आनी आम आदमी पार्टी. आज लोक सगळेच म्हणटा भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीन कांयच फरक ना, हे दोनूय एक जाल्ले आसा. आमकां ह्या वेळा एक असो सरकार जाय जो भ्रष्टाचार करचो ना, एक असो सरकार जाय जो लोकांची कामां करतलो आनी एक असो सरकार जाय जो आमच्या मताचो घात करचो ना. आनी तांचे फुडें हो पर्याय जो रावन आसा तो एक आम आदमी पार्टी. आनी आज आमचे सगळे कार्यकर्ता जे सगळे डोर टू डोर कॅम्पेनिंगान चल्ल्या तांचे कडल्यान आमकां रिपोर्ट्स मेळटा की लोकांनी आपले मन आतां
फिक्स केल्लें आसा की ह्या वेळा आम आदमी पार्टीकूच निवडून हाडपाचें म्हणून आनी हे जे वेव क्रिएट जायत रावला गोंयांत ताजे आमकां एक झलक जे नॅशनल सर्वेस चल्ल्या तातूंत सुद्दां दिसपाक लागिल्ले आसा जी बीजेपी लिडिंगान आशिल्ली फाटल्या वर्सा इनिशियली जशें ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर आनी आतां जानेवारीचे सर्वे येवपाक लागल्या तातूंत आमी पळयता की बीजेपीची वोट शेअर कमी जाता आनी तितलीच आम आदमी पार्टीची वोट शेअर चड जाता तर आज डायरेक्ट फायट आसा गोंयांत ती म्हळ्यार बिटवीन बीजेपी आनी आप आनी खंयच्याच पार्टीक वोट दिवप म्हळ्यार परत बीजेपीचे हात घट करप आमी पळयलें की गोंयांतूच न्ही ताज्या मागीर कितलेशेच इलेक्शन जाले लेटेस्ट तुमकां आमी चंदीगडाचें पयर उदाहरण दिलें म्हणजे जितले चड सीट काँग्रेस पार्टीक मेळटा गोंयांत तितले चड चान्स आसा की भारतीय जनता पार्टीचोच गव्हर्नमेंट परत येतलो त्या खातीर आमी गोंयकारां कडेन मागतात की ह्या वेळा पर्याय क्लियर आसा आज भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी मध्ये कांयच फरक ना जर आमकां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका आनी एक भ्रष्टाचार मुक्त एक स्थिर काम करपी सरकार जाय जाल्यार तो एकूच पर्याय आसा तो आम आदमी पार्टी थँक्यू वाल्मिके तुमचे कितें क्वेश्चन आसल्यार घेवं थँक्यू